स्पीकर सर, ह्या वर्सा जे फॉरेस्ट फायर जाले हे सदांच जायना आसले. हे एक नवीच गोष्ट. मुख्यमंत्र्यान तुझं म्हणलें पयलें की हे मॅनमेड म्हणून. हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन चॅक केल्लें हा मॅनमेड म्हणून. एक एलेक्स कार्पेंटर म्हणून एनवायरमेंटलिस्ट म्हादय रावता, ताका वचून हांव मेळ्ळा, ताणें म्हाका सांगलें हें मॅनमेड म्हणून. आतां मॅनमेड म्हणल्यार कोणें तरी केलें, तातूंत एक मनशाक कोणाक तरी धरलो. स्पीकर सर, आतां हांव ताका सारकें स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारता, 3 सप्लिमेंटरी. ताका मातसो बॅकग्रावंड आहा. हांव ताका पयलीं विचारता, आर यू रिव्ह्यूइंग द एक्झिस्टिंग एक्शन प्लॅन? वाय? स्पीकर सर, पळय, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट कितें म्हणटा, एक LAQ आन्सर ऑन 24th. एज पर द असेसमेंट मेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एरिया एफेक्टेड इन पास्ट 1 year in forest fire amounts to 69.7 hectares. स्पीकर सर, फॉरेस्टाचो रिपोर्ट म्हणटा 418 hectares. आता कोण खरो? स्पेसिफीक हा क्वेश्चन. नेक्स्ट स्पीकर सर, एक मॉक ड्रिल्स म्हणटा करपाचो कन्सेप्ट आहा, तो तांचोच कन्सेप्ट. मॉक ड्रिल्स करचे म्हणून कोण सांगता? फायर अँड इमर्जन्सी सर्विसीस सांगता की फायर डिपार्टमेंटा कडेन टेक्निकल एक्सपर्टायज ना म्हणून मॉक ड्रिल्स करपाची. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें म्हणटा, एवरी इयर आमी मॉक ड्रिल्स करतात म्हणून. स्पीकर सर, एक कितें जालें? असो अर्थ कितें? फॉरेस्ट एक्शन प्लॅन कितें म्हणटा की बिफोर द फायर सीजन आमी मॉक ड्रिल करतले. आतां एक्शन प्लॅनान तूं कितें म्हणटा, ट्रेनिंग विल बी गिवन टू कम्युनिटी व्हॉलंटियर्स. आतां स्पीकर सर, तुजे LAQ रिप्लायन तूं सांगता म्हाका की कम्युनिटी फायर फायटर म्हणटा नाच म्हणून. सो स्पीकर सर, वेर इज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स? ते म्हणटा आपडा मित्र म्हणून आहा म्हणून. आपडा मित्र म्हणटा हांवें चॅक केलें, ते डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे, आनी ते कितें करतात? फ्लड रिलीफ एंड रेस्क्यू. उजो लागपाक ते नाच. म्हणटकर म्हजो स्पेसिफीक क्वेश्चन आहा मंत्र्याक, आर यू रिव्ह्यूइंग द एक्झिस्टिंग एक्शन प्लॅन? दिस इज माय फर्स्ट सप्लिमेंटरी. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर बी फॉरेस्ट मिनिस्टर आशिल्ले आनी त्यांनी स्पेसिफीक जे विचारले तुवें, वॉट एवर यू हॅव आस्क्ड मी, आय एम वॉट एवर इन्फॉर्मेशन दॅट वी have given it very openly, and our department does not believe in even keeping one particular document that is there out of the bounds of as far as the honorable members are concerned. As far as the action plan is concerned, the way and approach with respect to the rise that took place last year in the surge, we are in the process of devising our own plan of action, exactly how we have to go about. What is the technology and what is the type of manpower that would be required. We have got trackers which we use for a particular specific period. We have to do it. If you are saying that we have to revise, no, I give you lack of coordination between your departments. No, if it is lack of coordination, means ultimately it is the forest department that has to take help and we have to answer it jointly. Ultimately we are a government. अरे पण आता कितले एक्झॅक्टली फायर कितलो लागलो? 418 हेक्टर्स काय 69.7 हेक्टर. पळय, ते खंय तरी चुकोन चुकोन जर कितें जालें स्पीकर सर, अल्टिमेटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हॅज टू गिव अ करेक्ट. अरे पण फिगर कितें, कितलो उजो लागलो? हांव तुका दिता, वाचपाक तरी दी. एक्चुअली कितें आहा की हे सगळे जे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे आसूं, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान तुका प्रायवेट फॉरेस्ट एंड कम्युनिटी रिलेटेडूच दिल्ले आसा. आनी एज फार एज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज कन्सर्न, ते कम्युनिटी एंड फॉरेस्टाचो फिगर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान दिला. तो फिगर हा 69 अप्रॉक्सिमेट 69 हेक्टर्स. आमचो जो हा जो एक्झॅक्टली फायर इन्सिडेंट इन स्टेट ऑफ 480 hectare area has been burnt, out of which 365 hectares falling majorly moist, deciduous and semi-green forest type. So 418 हेक्टर लासून गेले. लासून गेले बघा असले. स्पीकर सर, आता म्हजो एक तुका दुसरो क्वेश्चन आहा. हे लासून गेली ती एरिया आनी तुवें ताका हें म्हणलां पळय की कन्वर्जन जायना बिना म्हणून. हांव तुका डिमांड्साक आय विल प्लेस ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. तुवें केला म्हणना हांव. स्पीकर सर, एक मिनिट. स्पीकर सर, आय एम ऑन माय फीट. आय एम आस्किंग अ क्वेश्चन. तू मदींच उलयता. ना स्पीकर सर, आयकून घेवपाक तयारी ना ताजी. Speaker sir, my point of order also has to be heard. He is on his feet, he can be on his feet and he can continue with this debate. I have absolutely no problem. But please ask him that town planning, म्हाका दिसता सगळ्यांचे तकलीन ते गुतूच आहा ते टाउन प्लॅनिंग. टाउन प्लॅनिंग म्हणटा तूं आता पयर आयला. काय लोकांचे तकलीन आनी गुता ते. म्हणून म्हणटा ते आमी फॉरेस्टाचेर चर्चा करता, त्या फॉरेस्टाचे संबंधितूच विचार. अरे स्पीकर सर, बरें, आता क्वेश्चन विचारता हांव. असिस्टेड नॅचरल रिजनरेशन म्हणून एक स्पीकर सर प्लांटेशन आसता. म्हळ्यार जो उजो लागला ते रिवायव करपा खातीर असिस्टेड नॅचरल रिजनरेशन म्हणून आसता.
म्हाका तो एश्युरन्स दिता की ऑल द एरियाज including the 40,000 square meters of private property which has been burnt, for which there are reports. हातून हे assisted natural regeneration तुम्ही ह्या वर्सा हातान घेतले हे म्हाका तो एश्युरन्स दिता. हांवें कॉम्पन्सेटरी अफॉरेस्टेशनाचो तो विशय जे कंपा फंडांतल्यान आमचे कडेन पयशे आसा आनी त्या पयशाचो पूर्णपणे हे सगळे हे जेणी ऑनरेबल मेंबर श्री विजय सरदेसाय हांणी उल्लेख जो केल्लो आसा आमी ऑलरेडी आमचो प्रोसेस चालू जाल्लो आसा. जे फंड आमचे कडेन आसा जी एरिया इन्क्लुडींग द एरिया एंड इन एडिशन टू द एरिया दॅट वॉज बर्न we will be taking up this process. If you want, before the session gets over, my comprehensive plan, I will give it to you and place it on the floor of the house. म्हाका कितेंच हांगा लोकां कडल्यान पयस दवरपाचें ना, कारण हे घडले आनी हे पयशे जे सरकार कडेन आसा जे ते फंडांतल्यान आसा जेजो वापर खऱ्या अर्थान कित्याक करूंक जाय ते ताका बी खबर आहा आनी ते ऑनरेबल मेंबरान जो विशय काडला ते म्हाका दिवपाक इन्फॉर्मेशन दिवपाक कांय हरकत ना, ते करता आमी.